दीस आयतार ऑक्टोबराची 5 तारीख 2025. सध्या काळाचो 27वो आयतार. पयलें वाचप हबक्कूक प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 वोळ 2 ते 3 आनी अध्याय 2 वोळ 2 ते 4. सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत हांव तुका उलो मारीत रावूं आनी तूं म्हाका आयकोंचो नाय? जुलूम अशें म्हणून हांव तुका बोब मारतां, पूण तूं म्हाका निवारिनाय. खोटेपण म्हाका कित्याक पळोवंक लायताय? तूं अन्यायाचो प्रेक्षक कित्याक जालाय? नास आनी जबरदस्ती म्हजे मुखार आसात. झगडीं आनी दुस्मानकाय वाडत वतात. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावचे खातीर फाळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत. तें शेवटा विशीं उलयता आनी तें फटयना. तें घाळाय करीत जाल्यारय ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्ही तो नांच जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विश्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 95 1 ते 2 6 ते 7 आनी 8 ते 9. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. येया, संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तारणाचें खडाप जावन आसलेल्याक वाखाणुया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. येया, सरपडोवन ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंबियांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताची सरोवणाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळटा तो हिंड. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. आज ताचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार अरण्यांत गेल्ले वरी तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. थंय मेरीबांत आनी मासांत तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महत् कार्यां देखिल्ल्यांनी म्हाका पारखिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. श्लोक. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. दुसरें वाचप. सांब पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वोळ 6 ते 8 पर्यंत आनी वोळ 13 ते 14 पर्यंत. भोव मोगाच्या पुता, हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देणाचें केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजेनाका. बगर देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टा वावंटींत म्हजे सवें भागीदार जा. क्रिस्ता जेजूतय भावार्थान आनी मोगान म्हजे तोंड तुवें आयकल्ली ती निश्चीत शिकोवण तुजो आदर्श करून घे. आमचे थंय वस्ती करता त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजे ताब्यान दिल्ले सताचे मोलादीक दिरवें सांबाळून व्हर. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. उद्गार. अलेलुया, अलेलुया. सोम्याचो शब्द सासणाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. अलेलुया, अलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वोळ 5 ते 10 पर्यंत. एक फावटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सळय.
सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या काणात इतलो भावार्थ तुमकां आसत जाल्यार त्या तुतीच्या रुखाक तुका हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हणून तुमकां म्हणूंक जातें, आनी तो तुमचें उतर आयकतो. तुमचे मदले एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हणून एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामांतल्यान फाटीं येतस बेगी वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितले. तशें म्हणच्या बदलाक वच म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडून राव आनी उपरांत तूं जेव म्हणून तो म्हणटाने. आपणे फरमायलेले केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सक्कड कर्ण जातस तुमी म्हणा जाय, कितें म्हळ्यारय आमी साकर आमी करी जाय आशिल्लें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र पुस्तकांत जायती एका वाक्याची मागणी आसात. आयची सुवार्तेंत आमचो भावार्थ सडय म्हणून शिसांनी सांगिल्लें वाक्य आसा. भावार्थ आमचो स्थगीत जावन उरूंक नजो. तो वाडाचे, सडाचे आनी दृढ जायचे. जशें आमी प्रायान वाडटना कुडींनी बलिश्ट जाता तशेंच भावार्थान ती घट जायचे. जिवितांत जायते फावटी आमचो भावार्थ धंडोळूंक पुरो. कश्ट अनवारा मदें तो उणो जावंक पुरो. कितेंय जाल्यारय आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत नापयंच जाय नजो. तो भरवसो पेटोवचें कीर्ण जायचें. आमचो भावार्थ संवसारी जिवितांत वाट दाखोवचो उजवाड जायचे. चुकून गेल्ल्या वेळार फाटीं हाडचे तसली कुरपे जर जायचे. हर एक दिसा शिसा परी आमचेय मागणें जावं दी. आमचो भावार्थ चडय.